कानोळेच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवपा खातीर मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी बुन्यादी फातर बसयलो। अत्याधुनिक सुविधा दिवन दर्जो वाडयल्ल्यान हे भलायकी केंद्र ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरी सेवा दिवंक शकतले। RDX खातीर कानोळेच्यान गौतम शिरोडकार। आनी हो जो हेल्थ सेंटर केल्लो तो फक्त 30 ते 50 पेशंटाक एकोमोडेट करपाक 12 बेडेड PHC, पूण आयज Kandolim and Kalangut has grown into township, and today the same primary health center is catering to almost 61,000 population around, having its 8 sub-health centers spread over all over this Bardesh Taluka Kandolim side, coastal belt. We required X-ray machines, we required different facilities which we couldn't get here, and we had to go rush to Mapsa or Panjim, and it was a very bad fate for us. So again, on behalf of all the villagers of Kandolim and surrounding villages, I like to thank our Chief Minister. गेल्या 2 वर्सां पयलीं आमी एक मीटिंग घेतलेली हांगासर आमचे हेल्थ मिनिस्टर आयिल्ले आनी तेंचे कडेन आमी हो प्रस्ताव मांडलेलो की हेल्थ सेंटर नवें जावचें, आनी तेंनी ते म्हणटा आमचो फॉलोअप ताजे कडेन आशिल्लो म्हणून आयज आमी हे उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन घालपाक पावले। This constituency only on its own, I can say, caters to half of the tourist inflow in the state. And with this facility here today, it is going to be a huge sigh of relief to all the citizens of this village of Kandolim as well as neighboring villages of Kalangut, Saligaon, Vere and Pilen. So it is a very memorable occasion today that we are going to be having this facility for not only the citizens but also for the huge amount of tourists that visit this our beautiful state. All this is possible only under the dynamic leadership of our Chief Minister, our Honorable Health Minister, and the continuous follow-ups of your very own Michael Lobo. And this health center caters to so many people. And I really salute the doctors who are present over here, who are attending the number of patients, because every time I come over here, jenna hinga yeta only line asta. Ayurvedic doctor, homeopathic doctor, ani vegvegde doctor attend kutta itle patientak, nurses attending number of patients. But main basic was whether it is X-ray or any other machine is not available here. We are forced to send them to Mapsa District Hospital. Small operations, mini operations, जी धाकटी operation असतली, even orthopedic जे कोणाचे पाय मोडले, हात मोडले, ते सगळे हिंगासरूच जावपाक जाय. खंयचोय पेशंट जर गेलो बऱ्यापैकी जेवण ताका थंय गावता. आयज खंयचोय पेशंट तुमच्या मदीं कितलेय लोक जर गेले थंय तुम्ही पळयतले की सगळे सोयी सुविधा गरीबाक दिवपाचो प्रयत्न, आनी कोणी जर हे गरीबाचे आड आयलो, हांवें पयर सांगले काल सांगून की कोणी जर गरीबाचो आयलो लोक ताका श्राप दितले, आमी काय करपाची गरज ना, कारण गरीब मनशाक ते परवडना म्हणून तो गोवा मेडिकल कॉलेजान येता, आनी ह्याच तरेचे सरकार गोंय राज्यात काम करूंक जाय. हांव मागता मुख्यमंत्री कडेन, मुख्यमंत्रीन बी केन्ना संशय बी करून पळोवं नये की बाबा 20-20 दीस धांवन बी वचात म्हणून. हांव हांगा आसा, तुज्या बरोबरूच आसतलो, फुडल्या टर्मान बी आमी राज्य करतले आनी आमी एक बऱ्यापैकी सरकार दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण आज पायाभरणी सुवाळो GSATCच्या वतीन, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड कॉर्पोरेशन हाच्या वतीन आमी आयज कांदोळी PHCचो पायाभरणी सुवाळो हांगासर मनयता, आमी ताचो फाउंडेशन स्टोन घालता. खूब खोस भोगता ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 1 वर्स आयुर्वेदिक फिजिशियन म्हणून हांव स्वता काम करतालो. म्हज्या बरोबर आशिल्लो अर्दो स्टाफ तरी अजूनय म्हाका समोर दिसता, म्हज्या सायडीन आसात. हांव जेन्ना काम करतालो तो स्टाफ तेन्नाय आशिल्लो आनी तो अजूनय आसा, विच इज डेडिकेटेड फॉर दीस कांदोळी पीपल, आनी अजूनय तितक्याच नेटान व्हडा उमेदीन ते काम करतात. आनी ऑफकोर्स सांगपाक खूब खोस भोगता, स्पेशली द हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ फ्रॉम द Goa Medical College to our sub-center. गोंयांत ज्या पद्धतीच्यो फॅसिलिटीज आसात त्या पद्धतीच्यो फॅसिलिटीज खंयच्याच राज्यांत अवेलेबल ना. तुम्ही खंयसरूय वचून पळयात, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज वी आर प्रोवायडिंग फॉर द पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा.